सोडय आमकां भाग्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सौम्या आमच्या तेंतर बेगीन या बुयतळा सवार करच्याक मनशा कुळाक नासा केदीत सोडी नाका ये जेजू आमच्या सौम्या सोडय आमकां भाग्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सौम्या आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. देव सर्वांक गूण करता आनी पातकातावन सुटका लाभयता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या शुभवर्तेंत पाताक आनी पिडेचो लागशिल्लो संबंद कितें म्हूण आज आमकां आयकूंक मेळटा. पोरण्या सोल्यांत पाताक पिडेक कारण त्या देखून हर एक पातकाक लागून ताचीच म्हणली पिडा आसली. पूण जेजू आर मारलेल्याची पाताक बोगसूंच्या मुखांत्र ताका ताच्या पिडेतावन गूण करता आनी एकामेकाचो पातका बोगसूंची पदवी मनशा कुळाक फावो करता. आमी साबार फावटी जेजूचो पाटलाव करता आसतना आमच्याच पातका वरवीं ताचे तावन पयस सरता. आमकांय जेजूचो गूण करचो स्पर्श गरज आसा. त्या मारिफात आमी आमच्या पातका तावन उठोवन जेजून दाखयल्या सतनितीच्या वाटेन चलोवया. ह्या सर बेसावांक ह्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. केल्ल्या पतकांची दुखदर्यान देवा कडचें बक्षाने मागया. आमची काळजां नितळ करण ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पतके सोबदेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुरे अवसार सांगता. मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून बरें बरें सोडून हांवें जायतीं पतकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत बेगीन सदां समकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाधिकारांत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकूट कर, सौम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सौम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमचे मागणे तुज्या मुखार सोडो. तुजो एकलोच पूत मनीस जालो हो वर्तो गुट संभ्रामूंक नितळ निर्मळ काळजान तुजी भक्ती करूंक आमी पावशें कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या बता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजा या प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप.
आराणे आनी सुकलेली भुई संतोष परीत जावं. पाड पडलेली भुई उल्हासू आनी फुलू. सळका भाशेन ती भरपूर फुलां फुलू. ती उल्हासू आनी आनंदान गितां गाव. तिका दिल्या लेबनॉनाची महिमा. कार्मेलाचो आनी शारोनाचो प्रताप. लोक सर्वेस्पराची महिमा देखतलो. आमच्या देवाचो प्रताप. तकलेले हात घट करा. अस्क दोंपरा तीर करा. भिवकोऱ्या काळजाच्याक सांगा, धैर्य घेया, भिये नाकात. पळया, हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवंक तो येता. पारीकपण घेवंक तो येता. तुमकां सोडोवंक तो येता. तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगारतले. बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उरतले आनी मनशाच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. कित्याक हरण्यान जरी फुरतल्यो आनी सुके करडे भुंयत वाळ वळतले. लस्तली रेव एक तळे जातली आनी तानेल्ले भुंयत उदकाच्यो झरी जातल्यो. जंय कोल्यांची धूल आसली थंय लावे आनी जिवे उपजतले. तांतल्यान एक राजरस्तो वेतलो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली. अशुद्ध मनशां ताचे वयल्यान वेचिनात, कित्याक सर्वेस्परच तो उगारतलो आनी मुर्खांक लेगून त्या रस्त्यार वाट सुकची ना. थंय शिव आसचे नात. रानवाट मुंजा ते वाट्यान येवची ना. तसली खंयचीच मुंजा थंय पळोवंक मेळची ना. बगार फकत सडवून मेळलेली त्या रस्त्यार चलतली, कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्या ती परत येतली. गितां गावन ती सियोनाक येतली. सस्नीक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो. संतोष आनी आनंद ती भोगतली. दूख आनी रुदान पाळून वेतली. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. आमचो देव येवचो जालो. आमकां सोडोवंक तो येतलो. आमचो देव येवचो जालो. आमकां सोडून तो येतलो. सर्वेस्पर गीत कितें सांगता ते हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतार सांगता. ताची बेंबिरांत आसलेल्याक ताची कुमोक लागीं आसा. अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वाजतली. आमचो देव येवचो जालो. आमकां सोडून तो येतलो. मोग आनी विश्वासी पळोवन एकामेका भेटतात. नीत आनी शांती एकामेका आरोन धरतात. विश्वासी पळोवन भुमींतले उपजतले. नितीवंत पळोवन सर्गर्तांव नादर घालतले. आमचो देव येवचो जालो. आमकां सोडून तो येतलो. खंडीत जावन सर्वेस्पर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले पोळ दितली. नितीवंत पळोवन ताचे फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतले. आमचो देव येवचो जालो. आमकां सोडून तो येतलो. Alleluia, 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 Alleluia. आपले येता राय मनशाकळ सोदनी आमच्या गुलामपणाचे जून तो काट उडयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक दीस जेजू शिकोवन दिवन आसता फरिसेव आनी शास्त्री ताचे भोवती बसून आसले. गलिलिया आनी जुदेया प्रांताचे हरियेक हळडे धांवन आनी जेरुसलेम शारा धांवन ते आयिल्ले. गूण करची देवीक सकत ताचे ती आसली. तेन्ना आरमलेल्या एका मनशाक ताच्या हांतुरणां समेत थोडे जण उखलून आयले.
ताका घरा भितर व्हरूंक आनी जेजू मुखार दवरूंक ते वाट सोदूंक लागले. पूण लोकांची केटी निमती खंयचेच कुशेन वाट करूंक तांकां जालें ना. तोळ ते पाक्याक सोडले आनी पाकें सुटोवन पिडेघराक हांतरुणा समेत तांणी जेजू मुखार जाना मोदेंस देंवयलो. जेजू तांचो भावार्थ पळोवन ह्या पिडेस्ता लागीं म्हणालो, इस्ता तुजीं पातकां तुका भोगसलीं. हें आयकून शास्त्री आनी फारिजेव आपल्या इतल्याक अशें चिंतूंक लागले, ह्या तरान देवनिंदा उलयतलो वो मनीस कोण? देवान एकल्यान शिवाय हेर कोणे पातकां भोगशीत. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा जावन तांचे लागीं म्हळें, तुमच्या मनांतच कित्याक तुमी तसली चिंतना आटयतात? खंयचें सड सोंपें? तुजी पातकां तुका भोगसलीं म्हणचें गे, ऊठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवन दिवच्याक? त्या आर मारिल्ल्याक तो म्हणालो, हांव तुका सांगतां, ऊठ, तुजें हांतरुण घे, तुजें हांतरुण आनी चल तुज्या घरा. तक्षणच तांचे मुखार तो उठलो. आपूण न्हिदोन आसलो ते हांतरुण घेवन देवाची स्तुती करीत आपल्या घरा गेलो. सोमेस्त तटक जाले आनी देवाक हसूंक लागले आनी भिरांतीन म्हणाले, विचित्र घडितां आज आमी देखलीं. देवाचें उतर ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमचो एक कर्मेलीत पाद्र्याप रोमांत हर एका संजेच्या वेळार आस्पत्रेक भेट दितालो. एक पटी एक सिस्टर म्हणाली, फादर त्या कुडांत एकलो पिडेस्त आसा. डॉक्टरान ताका सांगलां आनी खाली 2 दिसांनी तो देवादीन जाता. ताका कुमसार म्हणी जावंक आसतलें, तूं ताका भेट कर म्हण. आनी तो गेलो आनी विचारलें, तूं कसो आसाय? डॉक्टर म्हणटा, आनी 2 दिसांनी हांव मरता म्हण. तुका कुमसार म्हणी जायत जाय गे? जायत फादर, जावया. न्ही जायत न्ही, तुका कुमसार जायत जाय गे? आनी तो म्हणालो, जायत, हांव एक कुमसार जाता. कुमसारा बसतना हाका पातकां सांगूंक कळना. पाद्र्याप विचारलें, केदाळ तुजें पयलेंचें कुमसार? म्हाका समो उडासना फादर. हांव काजरा तयारायज जावन हांव कुमसार जाल्लो. 35 वर्सां जालीं कुमसार जावन. तर तुजीं पातकां सांग. फादर, हांवें सक्कट पातकां केल्यान, हांवें मात सोरूंक ना. सक्कट पातकां केल्यान गे? कित्याक तूं म्हाका परतूंक सवाल करताय? तुवें ज्युसी मारला गे? वय फादर, म्हज्या बायलेक हांवें ज्युसी मारला. आनी तो कुमसार जालो. त्याच संजेर तो समाधान देवादीन जालो. देव आमची पातकां भोगशिता. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें, जेजू त्या आद मारिल्ल्याक ताची पातकां भोगशिता. जेजू तें कठीण सकत आशिल्ली. ताचे सकत 3 संगती विशेंत लोकांन पळयल्ली. एक, ताची सकत पृथ्वी वयर ऑन द नेचर. जेजू गलिलेच्या सरोवरांत उदका वयल्यान सोलोन गेल्लो. आनी ताची सकत दुसरी सकत जावन आशिल्ली मनशांची पिडा गूण करची. फाटल्या दिसांनी आमी आयकलें, जेजू गलिलेयाक आयिल्ल्या वेळार जायतो लोक पिडेस्तांक हाडून त्या पिडेस्तांक जेजूच्या पांया मुखार हाडून दवरले आनी जेजून तांकां सगळ्यांक बरें केलें. कुड्डे पळयताले, थोंटे चलताले, मोने उलयताले,
केप्पे आयकतले आनी त्या भायर जेवसारा वयरी ताका सकत आसली जेवसार लायकल्ल्या की तो बरें करतलो ती दुसरी सकत आनी तिसरी सकत ताची जावन आसली मनशाच्या जिवा वयर जीव पाटीन दिवची सकत आमकां 3 दाखले पवित्र पुस्तकांत मेळटात जायराची 12 वर्सांचें चेडूं ताका परतून जीव दिलो त्या नायमुळ्या गांवांत एका तरणाट्याक विधवाचे क्लेसपुताक ताकाय ता पेटेन जावन उठयलो ताच्या उपरांत आमी पळयता लाजरासाक 3 दीस जाल्ले ताची कूड निकेपून ताका तो उठयता आनी ताका परतून जीव दिता असली 3 शक्ती और 3 पावर्स ऑथॉरिटी ताका आसल्यो पूण आनी एक कोणेंच पळोवना ती जावन आसली सकत मनशाचें पातक बोगसूंची ती पदवी खाली देवाक मात्र आसची आनी जुदेव चिंतताले थोडी पिडा पातकांचें कारण द रिजल्ट ऑफ युअर सीन एकच तुजें पातक ना त्या तुज्या आवय बापायचें पातक त्या पातका खातीर तूं कश्टताय म्हणून आनी तांचे पैकी थोडी पिडा जावन आसली एक खोडाची पिडा जर तर एका मनशाक खोडाची पिडा आसा खंडीत जावन ताच्या पातकाची शिक्षा आनी आर मारल्ली आनी एक आनी आयच्या वांजेलांत आमी पळयता एकलो आर मारल्लो ताका जेजू सांगता हांव तुका बरें करता म्हणून सांगना तो सांगता तुजी पातकां बोगसल्यान कित्याक जर तर मनशाची पातकां बोगसनांत ताची पिडा खंडीत जावंक गूण जायना देखून जुदेवांचें चिंतप ताका कळीत आसलें देखून तो म्हणटा तुजी पातकां बोगसल्यान आनी तूं बरो जालाय तुजें हांतूण काण घे आनी चल घरा आनी इतल्या लोकां मुखार तें घडटा मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या विशयान आमी चिंतप करता आसतना 3 संगती आमच्या मोतींत घडदवरी जाय आजुनी जेजू आमच्या मुखार आमच्या परजे मदें तो आमची पातकां बक्षिता ताच्या मनियरा मरिपात ह्या जाका मरिपात ह्या जाग पातक बक्षिना जेजूस ह्या जागी एक हातेर जावन आसा आमची पातकां तो बक्षिता आनी हर एक पटी आमकां बक्षिताना तो कितें म्हणटा तुजी पातकां बक्षल्यात आनी मुखार करिनाका तर आमचो निर्धार जाय पातकां जावन पातकांच्या त्या पासान जावन आमी भायर येवचें दुसरें त्या लोकां मदें 2 पंगड आसले एक देवाची ह्या जेजूची झडटी करूंक आयिल्ले तो कितें उलयता खंयसर चुकोवन पडटा ताका कशें धरचें ताची विशयान कितें पाड उलोवचें असलो लोक आमच्या समाजांत आजुनी आसा कितें बरें करतना जावं दी लोकां विशयान जावं दी ह्या जाका विशयान उलोवचें जायते आसात पूण आनी एका पंगडाचे त्या आर मारिल्ल्याक कशें बरें करचें त्या मनशाक कशें जेजू सशेन व्हरचें स्वयंसेवक जावन कितें आमी बरें करयेत लोकांक तें चिंतप आनी हांगासर आमी पळयता तो लोक जेजू सशेन हाडटा आनी जेजू ताका बरें करता तर मोगाच्या भाऊ भयणीनो आजुनी आमी घरा वयताना ह्यो 2 संगती मोतीन दवरया एक आमी पातक केल्ल्या वेळार आमी पातकांतच करकून रावचें नाका जेजू सशेन या जेजू आमकां बक्षिता संपूर्ण बक्षिता पूण आमी निर्धार करचो आनी मुखार पातक करनासतना रावंक आनी दुसरें आमी बरें करूंक स्वयंसेवक जावन वावरूंक प्रयत्न करया कोणाच्या जिवितांत बरें करूंक ताच्या जिवितांत संतोश हाडूंक समाधान हाडूंक म्हजे वरवीं कितेंय जाता जाल्यार तें करूंक आमी प्रयत्न करया तसो जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरोवन दी ताच्या स्पिरितान बरोवन दी आमेन Sergincia, que undo
बापा जीवन आमचे दिता तुका फुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचेच आमकां नाका अबा बापा सर्गीच्या घेऊन घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या ती आमकां बदलू म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदरा देव बापाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाचे महिमेक आमच्या जिवाची वयरच्या जालावा सर्वस्पोर्ती मागयो. सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतलीं ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता तशें तांचे वरवीं सस्ताची सोडून जोडूंक आमी पावशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारोया आमेती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासोया वयशामी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदरा आनी सस्नाच्या देवा सवकणी आनी सतय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले बटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें ह्या वरवीं तीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सगळींच्या दळबारां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सगळ्या संसार बदलाच्या वैभवान उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता तुका जय उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पवची. तेस बरे जवान जातस ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्नी कराराची हें रगत फातकांचें बोगसने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वारावतलें हे म्हज्या उडासाक करात. Bawat tasugod pogotoya. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोना वरवी
तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सोडवण दारां आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचानी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पिर्तमेचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीक मुखामळ फळोवंक फावो कर. आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव मरिये देवाच्या माये सांगाती भगवंत दोनमतांनी सवकाणी तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपदवेदार बापा सबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणाची आज्ञा मनात धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सगळ्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडून दिनाका, वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सभासकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशा नात्रेतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपातकांती सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समियाची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे समे आसूं. आमच्या माय मोगोचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो ओजोन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन
केदिकन्स हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, ससनाच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अतीर वस्तूमध्ये आम्ही जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळतेल्या देण्याक लबदोंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सपदिदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचे ताची आशिर्वादां वतूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे घडोवकार. Sumiatin vasuya to boro. Sumiatin vasuya to boro. Sumiatin vasuya to boro. Moga parimita sokoro. Tin vasuya somyak sarvai kali. वाकडाव्यातका संसकाळी ताणे सर्गानी प्रीतुम रसलेली ताका महिमा सदा काळी. सुम्यातीन वास
Somyatin wasuyam toboro, somyatin wasuyam toboro, mukha parimita sokoro, mukhar putra sove, Amvarya Shivati Amka. Begin cu săgecuruienorum cam și duam și am să smantlim, papa ce pta și în puitat min și navi. Amen.